सुरुवात एक गीत घेऊया. A9 पेज नंबर 4. A9. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुका जेसू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेटेची मांडावळ करता आमची फिरगोजेची तरणाटी. आमच्या फिरगोजींतल्या सगळ्या तरणाट्यांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी देवाच्या आनी पवित्र सोबीच्या वावरान ती मिसळ जावंक तांकां फावो तें मन आनी काळीज दी म्हूण तांचे पासत मागुया. तांच्या सगळ्या तरेच्या वावरान तांच्या करियरान आनी तांच्या तरणाटी जिवितान देव तांचे बराबर आसूंक पवित्र आत्म्याचे देणे तांकां मेळूंक मागुया. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमचे फिरगोजेन नरेश सांकल आनी रोजलिना पात्रा क्रिस्त प्रवेशीचे संस्कार घेतात. म्हणल्यार बावतिज्म, क्रिज्म आनी कुमन्याव. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया आमचे फिरगोजेन हें येदें व्हडलें देणें आमकां फावो जाता देखून. आनी ह्या दोगांयचेर नरेश शंकल आनी रोजलीन पात्रा तांचेर तांच्या गोराब्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. खेरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक नवो आदारी बिस्प साहेबाची संस्कारणी जाता. ताचे पासत मागुया आमची गोंयची दिओसिसीक ताणें बरे भाशेन हें फुडारीपण दिवंक देवान ताका फावो तितली कृपा आनी बळ दिवंक ताचे पासत मागुया. आमचे फिरगोजे पासत मागुया. 400 वर्सांची समोरमणी आमी करूंक वेता जाल्यार ही समोरमणेचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. नवी फिरगोज गवळीक सभा आमकां मेळ्ळिल्ली आसा. हे नवे फिरगोज गवळीक सभेचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमची चिखलेची फिरगोज नव्या मनान आनी नवे उमेदीन वाडूंक मागुया. आमच्या भारत देशाक नवो सरकार मेळ्ळलो आसा. ह्या सरकाराचेर आनी सगळ्या मिनिस्टरांचेर आनी सगळे खासदार आसात तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी आमचो देश एका उंचल्या पावड्यार आनी बऱ्या जाग्यार पावूंक देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावानो, आयज साद्या कालाचो 11वो आयतार. शुभ वर्तमान नेटान परगटूंक जिविताची सोदसुदाय आमकां बोल करता. देखून आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात देवाचें राज परगटात. जेजून दिलो आदेश आमच्या एकामेकाच्या जिवितान धिरान भावात गोट करून ल्हान बऱ्या करण्या वरवीं आमच्या घराब्यांनी समुदायांनी तशेंच समाजान ल्हान बिया परी देवाचे सर्गीचे राज सगल्यांक विस्तारूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतना आमच्या जिविताची कोरणी आनी घडणी देवाचें राज बांदतली जावंक कोतकोत्यान मागुया. वचात देवाचें राज परगटात आयज हो विशय. भाव भयणीनो, नवें गवळीक वर्स सुरू जाल्लें आसा आनी गवळीक वर्साचोच विशय हो वचात देवाचें राज परगटात. देवाचें राज परगटूंक आमचें जिवीत
आमच्या जिविताच्यो कोरन्यो, आमच्या जिविताची वागणूक आनी दुसऱ्या सोबे आमी जे भाशेन जियेता ही आमची परगोटणी. जायते फावटी हे परगोटणेन आमी क्रिस्ती भावार्थी जावनूय चुकल्या. असल्या सगळ्या चुकीचे आमी देवा लागीं हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणी मागुया. सुमया जेजू, उतरां वरवीं देवाचें राज बांदूंक जाता. म्हज्या तोंडांतल्यान मेळीं उतरां, शिरापाचीं उतरां आनी काळीज पिंजतलीं उतरांच भायर सरल्यान म्हजें उतर बरें बी जावंक ना. बोगोस आमकां. सुमया काकुतकोर, सुम्या काकुतकोर. क्रिस्ता जेजू, शांती, कुशालकाय आनी प्रमाणीकपण असल्या तत्वांनी देवाचें राज परगटूंक जाता. दुस्पोट करून शांती सवस्काय हांवें इबाडल्या. म्हजीं चिंतनां तितली निर्मळ जावंक ना. बोगोस आमकां. क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर. सुमया जेजू, देवाचें राज विस्तारूंक पयलें हांवें तें अणभवूंक जाय. तुज्या राजाचो अणभव घेवंक हांवें बोळ करूंक ना. म्हज्या जिविताच्या कोरन्यांनी तें बांदून हाडूंक ना. बोगोस म्हाका. सुमया काकुतकोर. सुम्या काकुतकोर. सूर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. आमेन. देवा उत्सर्गियानी शांती ताच्या इष्टा संसारी सोमेस्पोरा देवा सोयीच्या राया सोपुद्वेदार देवा देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनासता. तुझ्या दूर वैभवापासून आमी तुका रागांता. देवा उत्सर्गियानी शांती ताच्या इष्टा संसारी सुम्या जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काढता. आमची तू बापाच्या उजव्यात बसणार. आमचे मागे आयून घे. देवा उत्सर्गियानी शांती ताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती. देवा बापाची मोहिमे जेजू क्रिस्ता. Make Lord's to fulfill, make Lord's to his word, make Lord's to upon his word. Dewa उत्सर्गियानी शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतलीं वसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सर्व कोरन्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनंती करून मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता. उंच देवदाराच्या माथ्यावेली उंचांतल्या उंच खांद्याची हांव एक ताळी काडटलो आनी खूब उंच दोंगरार हांवूच ती लायतलो. इस्रायलाच्या उंचल्या दोंगरार हांव ती लायतलो.
ती फांतेतली आनी तिका फळां जातली आनी अशी ती एक श्रेश्ठ देवदार जावंक पावतली. तिच्या पोंदा सगळे तरेची सुकणी वस्ती करतली आनी सगळी सुवणी तिच्या खांद्याच्या सावताक विसव घेतली. लांब रुखांक मोटवे करता आनी मोटवीं झाडां वाडयता. पांचव्या झाडांक सुकयता आनी सुकलोल्यांक पांचवी करता. तो हांव सर्वेस्पर म्हूण शेतांतली सगळीं झाडां जाणा जातली. हांव सर्वेस्पर उलयलां आनी उलयलां तशें हांव करतलो. देवाचें उतरें. देवाचे वडपकार. आमचो जबाब जातलो, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. परतून म्हणयात, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासूंक फावो. किण्णोऱ्यो वाजोवन तुज्या नांवाची किर्ती गाजोवंक फावो भोव वर्त्या देवा. सकाळीं तुजो मोग परगटूंक फावो आनी रातभर तुज्या विस्वाशीपणाचो प्रचार करूंक फावो. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. प्रमाणीक मनीस माडा वरी वचतलो. लेबानाचो देवदार कसो तो वाडटलो. सर्वेस्पराच्या घरांत रोंपलोले आमच्या देवाच्या आंगणांत असले मनीस मात्तले. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फळां दितले. तोकतोकीत रोशरोक्षीत ते तोखतले. सर्वेस्पर प्रमाणीक म्हूण ते परगडटले. कसलीच खोड ताका ना, तो एकलोच म्हजें खडप. जबाब, आमी तुका दिनवासूंक फावो सर्वेस्परा. भागिवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आमी कुडींत आसोसोर सोम्या सोशिल्लें पयस आसा म्हूण आमी जाणाव. तरी आमकां विस्वास आसा, कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय पूण भावार्थान चलता. ओय, आमी विस्वासान बोल्ल्याव आनी खरेंच म्हणल्यार कुडींतले भायर सरून सोम्या सोशे जियेवंक आमची खुशी. आमी कुडींत जियेवन वा कुडी भायर जियेवन ताका मानताव तसले जावंक आमी सोदता. जोन एकल्यान आपले कुडींत आसतना जें कितें वायट बरें केलां त्या प्रमाणे मजुरी घेवंक क्रिस्ताचे न्याय सभे मुखार उबो रावचें पडटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासनाक तोगता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. मार्क परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपंचीक म्हळें, एक मनीस आपल्या शेतान बी वोंपता रात आनी दीस. तो न्हिदलेलो आसूं वो जागो आसूं, बी किल्लोता आनी वाडटा. हें कशें तें तो कांयच नकळो. जमीन आपणा वस्तोंगी फळ दिता. पयलीं पालो, मागीर कोणशी आनी शेकी कोणशी भर गुळगुळीत गोठो. आनी पीक जातूच लुवणी पावली म्हूण देखतोच रोकडोच तो कोयती लायता. हे परी देवाचें राज.
त्या भायर ताणें म्हणलें देवाचें राज कित्याक म्हूण सोर करुया वो कसली वपार घालून तें चित्रावुया तें सांसवाच्या कोण्या परी तो जमनीर ओंपतात तेन्ना संवसारांत आसात तितल्याय बियां परस सुपुल्लो पूण ओंपल्या उपरांत वाडटा आनी पोरसांतल्या सगल्या झाडां परस व्हड जाता आनी ताका येद्यो व्हडल्यो खांदयो फुट्टात की अंतरोळा वेल्ल्या सुकण्यांक ताचे सावडे तोळा आसरो घेवंक जाता तांच्यान आयकून घेवंक जाता तसल्या सोबार वपारींनी तो तांकां आपलो निरोप दितालो वपारी शिवाय तो तांचे कडेन उलयनासलो पूण कुशीन आसतना आपल्या शिसांत सगळें फोडून सांगतालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता रिच्या भाव भयणीनो म्हज्या हातान कितें आहा तें तुमकां दिसती पडटा धाकटें आसा आनी तुमी पयस आहात तांकां मातशें पळोवपाक आडखड जातली पूण हेका वळखतात तुमी हें कितें हें कितें आमचो सेवादोर्म आनी तेचेर आमचे सगळ्या आयतारांची जो सेवादोर्म आसा लिटर्जी आसा ती तयार केल्ली आसा तेजेर आनी हेजेर सिमिलर कितें आहा एक सारकें कितें आहा मोदें सेंट्रलाक जो लोगो आहा तो एकूच आहा आनी हें आमच्या हातान आतां पडपाक जाय सगल्यांनी आमी वाचपाक जाय ही आमच्या बिस्पाची चीट ह्या वर्साची द पास्टल लेटर ही पास्टल लेटर आतां पास्टल इयर आमचें गुंवडीक वर्स सुरू जालां तेन्ना बिस्प साहेबान आमकां ही चीट बरयल्या आनी ह्या वर्साचो विशय वचात शुभ वर्तमान परगटात गो प्रोक्लेम द गुड न्यूज हो ह्या वर्साचो विशय ही चीट भाव भयणीनो दोनूय भासांनी बरयल्ली आसा कोंकणीन आनी इंग्लिजीन अर्दो भाग कोंकणीचो आनी अर्दो भाग इंग्लिजीचो आनी ही चीट बरयल्या ती कोणाक बरयल्या गोंय आनी दामांव महाधर्म प्रांताच्या यादनिकांक धार्मिकांक लौकीक भावार्थ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या मनशांक म्हणटच आमकां सगल्यांक ही ल्हानशी चीट बिस्प साहेबान बरयल्या आमचो बिस्प साहेब फिलिप नेरी कार्दियाल फेरांव खेरीत भाशेन ही चीट आमकां बरोवन ह्या वर्साचो विशय आमच्या मुखार दवरता आनी आमकां पाठयता वचात शुभ वर्तमान परगटात भाव भयणीनो आमी क्रिस्तांव जाल्यार कितलो तेंप जालो आमी बावतिज्म घेतला आमी क्रिज्म घेतला आमी मिसाचे भेटेन भाग घेतला जाल्यार आयच्या दिसाक जरी तर आमी आमकांच विचारलें हें वर्स सुरू जाता आसतना हें मिसांव जें आमकां दिल्लें आसा खेरीत भाशेन लुमेन जेन्सियम हो पवित्र सभेचो दाखलो आमकां सांगता सगल्यांक जाणी बावतिज्म घेतला तांकां मुळावें हें मिसांव आसा तें म्हणल्यार शुभ वर्तमान परगटपाचें आनी ह्या मिसांवांतलें आमी कोणेंच आमकां कुशीन दवरपाक जायना आनी जशें जेजून सांगलेलें आसा म्हाका जमनी वेलो वयर उबारतीत तेन्ना आख्खो संवसार हांव म्हजेशी ओडून हाडटलो आनी कशे भाशेन उबारप जेजूक आमचे क्रिस्ती जिविताचे देखींतल्यान आमच्या क्रिस्ती जिविताचे गोवायकींतल्यान करात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो तशेंच हेर सगळी शिकवण जी जेजून आमकां दिल्ली आसा ही शिकवण जेन्ना आमी आमच्या जिवितान घालता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक सगळ्या धर्माच्या मनशांक एक देख जाता भाव भयणीनो आयच्या वाचपांनी आमकां हो काय बरो संदेश मेळटा आयचें पयलें वाचप इजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आमी घेतलां आनी इजेकेल प्रवादी आमी जाणा ह्या गेल्ल्या सुमारान आमी ताची वाचपां इजेकेल प्रवादी खेरीत भाशेन आमकां आतां मागीर मेळटलो आमी एलिजा प्रवाद्याची वाचपां आयकल्यान कशी भाशेन प्रवादी देवाचें राज परगटूंक आनी देवाचें राज विस्तारूंक वावुरतात इजेकेल प्रवादी येता तेन्ना एके भाशेन सगलो भरवंसो आसा तो काबार जाल्ल्या भाशेन जाल्लो लोक
देवाक मानतालो तेच बरोबर हेर सगळ्या फाटल्यान धांवतालो अविस्वाशी पोरजा आनी ही विस्वाशी पोरजा जी जाल्ली तांचें जिवीत समाजीक जिवीत भोव करून एके भाशेन पाड जायत गेल्लें आनी असल्या वेळार भरवसो सोडपाक निराशी जावपाक कारण आसलें तेन्ना देव ही भरवशाची उतरां इजेकियेल प्रवाद्या वरवीं उलयता आनी कसलीं उतरां हांव ह्या झाडाची कोमरी काडटलो आनी म्हज्या दोंगरार वयर रोयतलो आनी म्हज्या दोंगरार वयर रोयतलो तेन्ना तिका खांदे फुट्टले तिका कोमरी फुट्टली तें झाड व्हड जातलें आनीक सगल्यांक ताचेर सावळी घेवपाक मेळटली देवदार रुखा विशीं करीत भाशेन आमकां हें नांव आयकलां आमी झाडाचें देवदार रूख इस्रायेलान हो खेरीत रूख जाल्यार ह्या रुखांतल्यान हो भरवसो सगल्यांक पावपाक आमकां इजेकियेल प्रवादी ह्या वाचपांतल्यान खेरीत भाशेन उगडास करता आनी उलो मारता तर देव आमकां पोसतलो देव आमकां राखतलो जरूय आयज आमचे भोंवतणी आमी जाय तें पळयता भोव करून क्रिस्ती धर्मांचेर वेगवेगळे तरेन अत्याचार जाल्ले आमी पळयता वेगवेगळे तरेन हो धुमाळो आयलोलो आमी पळयता कालच्या दिसाक राऊर केला म्हणटा थंयसर एके फिरगोचेन 15 जाणांनी एटॅक केलो दोगूय जाण पाद्रींक बरोच मार घातलो पादवीगार आनी पातकूर जे भाशेन हांव आनी म्हजो पातकूर आसा ते भाशेन थंय पादवीगार आनी पातकूर आसा बरोच मार घातलो आनीक इगोर्जेंतल्यो सगल्यो वस्तू चोरून व्हेल्यो भाव भयणीनो वेगवेगळे तरेचे आयज वायट आमचेर येयत रावता आमच्या धर्माचेर आनी असल्या वेळार हो धर्म हो भावार्थ सगल्यांक पावपाक देव आपलेच वाटेन वावुरता म्हणजे ही कोमरी काडून वयर दोंगरार लायली आनी थिंगासान सगल्यांक ताची सावळी फावो जाली कोणेंय थंयसर येवपाक जाता हाच्या दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलू कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीन आमकां खेरीत भाशेन आनीक एक पावटी हो भावार्थ आनी बरवासो ताजो दवरपाक एक आदार कसो करता आमचे कुडीन आसोसोर सोमया सरशिल्ले आमी पयस आसांव म्हूण आमी जाणाव कित्याक आयज आमकां जायते तरेचें वायट आसा जायते तरेची ताळणी आसा आयज संवसार जे भाशेन जियेता ह्या संवसाराची वाट जायते देवाचे कायदे मोडीत आसा जायते आमच्या मनशांनी केल्ले कायदे पासून देवाच्या कायद्यांचेर थोडे आड वेतात मनशांनी केल्ले बरे कायदेय आसा आमचे संविधान आसा आमकां बरे कायदे दिता बरी जबाबदारी जिवंक आपयता आनी तरी आसतना जे बरे कायदे आसात ते आमी जायते पावटी मोडटा आनीक जे चुकीचे आसात ते आमी आपणायता भाव भयणीनो असल्या वेळार बागेवन पावलू कोरिंतकारांक चीट बरोवन खेरीत भाशेन आमकां उलो मारता आमी देवाच्या कायद्यां कडले वो जेजूच्या कुडी सोल्ले पयस सरचे न्हू आमी भरवशान रावुया भावार्थान रावुया आनी ह्याच भावार्थान आमी जियेता तेन्ना वायट बरें कितें तें आमकां समजता आनी वायट बरें केलां त्या प्रमाणे आमकां मजुरी मेळटली सगल्यांक आयज जरी तर आमकां दिसती पडना येतलें तें फाटल्यान सगल्यांची जोडटी जातली आनी बरें केलां तांकां मजुरी मेळटली वायट केलां आनी वायट करीत रावतात तांकां खास्त मेळटली देवाचें राज कसलें हें आमकां जेजू ह्यो वपारी वापरून करीत भाशेन सांगता आनी ह्यो वपारी जेन्ना वापरता जेजू आमकां आयज पवित्र पुस्तक म्हणटा जो लोक ताचे शीं येतालो तो तांकां सगल्यांक शिकयतालो तांकां निरोप दितालो आनी हो निरोप कित्याक हो लोक आयकूंक सोदतालो हो लोक जाणा जावपाक सोदतालो तर भाव भयणीनो लोक जाणा जावपाक सोदता तेन्ना देवाचें राज कितें जेजू कित्याक आयला जेजू कितें शिकयता हें लोक जेन्ना जाणा जावंक सोदतालो तेन्ना जेजू ह्यो वपारी वापरता आनी आयज 2 वपारी ज्यो आमी आयकल्यात ह्या दिसांनी आमच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा तेंच पावस पडला आनीक चोरो फुटला शेतां रोवपाक लागलेले आसात शेतकामती झाडांक पालो जाल्लो दिसती पडटा आनीक फळां मेळपाच्या वेळाक तयारी आनी हें सगळें घडटा तेन्ना झाडां वाडटलीं आमकां फळां दितलीं आनी हीं फळां
कशे भाशेन जातात, कितें करून जाता, भितर आमी ती आख्खी बॉटनी शिकना. आतां फकत कोण सायन्स शिकतात, बॉटनी शिकतात, ते हे प्रोसेस सगळे शिकता. पूण सगळीं जाणां आमी हो ल्हान प्रोसेस भितरल्यान कशे भाशेन जाला, आमी रोयल्या उपरांत तें झाड कशे भाशेन वाडलां, ताणें कशे भाशेन मिनरल्स घेतल्यात, ताचे सेल्स कशे वाडल्यात, ताचे टिश्यू कशे भरोन आयल्यात, हें सगळें आमी पळयना, ओचिंतिना. पूण तरी आसतना ही वाड जाता आनी ही वाड जाता तातूंत आमकां बरीं फळां मेळटात. आमी ल्हान पासून जायत जाल्यार जशें देवाच्या राज्या विशीं ह्या सांसवाच्या बियाची जेजून खबर केल्या, बी ल्हान पूण पोरसांत जीं रोयलेलीं आसात, झाडां भाजीपालो आसा, त्या सगल्या भाजीपाल्या मुखार हें ल्हान बी आसलेलें ही सांसवां वो सांसवाचें झाड आसा तें व्हडलें जाता. झाड व्हडलें म्हणल्यार व्हडलें झाड न्हू, सुमाराचें झाड जाचेर सुकण्यांनी आपले घोंटेर करूंक जाता. जाल्यार भाव भयणीनो, देवाच्या राज्यान आमी ल्हान ल्हान बारीक बारीक वस्तू करता. आमच्या भावार्थाच्यो कोरन्यो, आमचीं उतरां, तातूंतल्यान आमच्यान देवाचें राज परगटूंक जाता. तर भाव भयणीनो, आयज आमकां जो संदेश बिस्पाचे चिटीन मेळटा, आमी सगळीं वाचतली हांव मागीर ती बिस्पाची चीट आसा ती, आनीक हो विशय जो ह्या वर्साक घेतलेलो आसा, जेन्ना ह्या वर्साक आमकां क्रिस्ती भावार्थ्यांक एक खेरीत घडणी वो 3 खेरीत घडण्यो आमकां फिरगोजकारांक चिखलेच्या आसात. एक म्हणल्यार जुबिली इयर आसा 2025, जेजूच्या जल्माची 2025 वर्सां आख्खी पवित्र सभा संवसाराची मनयता, देखून जुबिली 2025. ही समोरमणी जाता आसतना आमचे गोंयचे पवित्र सभेक खेरीत भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकाची दाखोवण, आनी ही रेलिकाची दाखोवण चलता आसतना एक बेस्तें म्युजियमांतलें काडून भायर वस्तू दाखयता ते भाशेन न्हू, पूण आमचो भावार्थ, आमच्या भावार्थाची एक समोरमणी. कित्याक आमी सगळीं यात्रेकारां, आनी यात्रेकारां कशीं आमी चलता आसतना आमचो भावार्थ आमी जिवंक, जो बागेवन फ्रांसीस शावेर आमकां शिकोवन गेलो. बागेवन फ्रांसीस शावेरान जें मिसांव न्हयच फकत गोंयांत, पूण गोंयांत रावन गोंयच्या भायर वचून आख्ख्या ह्या उदेंतीच्या प्रांतांत तो भोंवलो आनी जेजू सगल्यांक दिलो, गिव जिजस टू ऑल. जाल्यार जेजू दुसऱ्यांक दिलो, तातूंतलो जायत्या जाणांनी तो घेतलो. भाव भयणीनो, आमचेंय मिसांव आमच्या उतरांनी, कोरन्यांनी आनी आमच्या क्रिस्ती जिविताचे वागणुकेन होच जेजू दुसऱ्यांक दिवं. आमच्या घोराब्यान आमी घोराब्यान एकामेकाक बराबर रावता, आमी सगळीं घोडे क्रिस्तांव एक घोराब्यान रावता. तरी आसतना थोड्यांचो आमचो जेजू सांडलेलो आसा, थोडीं जाणां आमी विसरलेलीं आसा आमचो भावार्थ कितें तें. आमी फकत नांवांची क्रिस्तांवां जायतीं जाण जाल्लीं आसात. जाल्यार असल्या वेळार आमच्याच घोराब्यांची कोण सांडून गेल्यान तांकां नव्यान जेजू दिवपाचें काम आमचें. हें आमचें मिसांव. आमच्या उतरांनी, कोरन्यांनी आनी आमची वागणूक तांचे सवेन जाता, त्या वरवीं आमी तांकां परतून जिखून घेवं. भाव भयणीनो, ही समोरमणी आमच्या गोंयचे आख्खे पवित्र सभेक, जाल्यार आमचे चिखलेचे पवित्र सभेक खेरीत भाशेन 400 वर्सांची समोरमणी आमी म्हणटा. हो भावार्थ आमचे चिखलेच्या गांवांत आयल्यार 400 वर्सां भरतात. जरूय आतां आमची ही इगोर्ज आसा ती मागीर बांदलेली, पयली इगोर्ज सकयल आसलेली ती बांदलेली, आनीक पवित्र सभा घडलेली, स्थापलेली ह्या गांवांत, ताका 400 वर्सां भरतात. तर ही समोरमणी आमी मनयता आसतना आनीक एक पावटी बेस्तोच भायलो दबाजो न्हू, पूण आमच्या भावार्थाची वाड कितली जाल्या. आयज 400 वर्सां उपरांत जीं मनशां आमी हांगा आसाव, ह्या गांवांत आसाव आनी हे फिरगोजेंत आसाव, आमचो भावार्थ कितलो वाडला. आमच्या भावार्थाक पळोवन कितलो लोक जेजूक मानून घेवंक तयार आसा. आमकां आयच्या दिसा खेरीत भाशेन खुशालकायेची खबर. आयज 2 जाण, नरेश संकल देवराज आनीक रोजलीन पात्रा, आयज आमचे पवित्र सभेन भितर सरतात. बावतिजमाच्या साक्रामेंतान, क्रिस्माच्या साक्रामेंतान आनी पवित्र कुमन्यावान आमचे बराबर एक जातात. सॅक्रेमेंट ऑफ क्रिस्टियन इनिशिएशन, पवित्र सभेन प्रवेशाचे साक्रामेंत, हे 3 पयले 3 साक्रामेंत आमी सगल्यांनी घेतल्यात. जाल्यार आयज ह्या साक्रामेंतान ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक वांटो मेळटा. तांणी पयलीं आपलें मन आमकां उक्तें केलां की म्हाका बावतिजम घेवंक जाय, म्हाका क्रिस्ती धर्मान वा क्रिस्ती भावार्थान भितर सरूंक जाय.
तें केल्या उपरांत तांची आमी तपासणी केल्या खरेंच ती उक्त्या मनान आयल्यान वा आनी कितेंय कारण आसपाक शकता जाल्यार तांचें मन जाणा जाल्या उपरांत आमी तांच्यो बर्थ सर्टिफिकेट्स घेतल्या उपरांत त्यो बिस्प साहेबाक आमी एप्लिकेशन केलां आनी बिस्प साहेबाक सांगलां पळय हे 2 जाण मनशां आसात तीं भावार्थ घेवपाक सोदतात क्रिस्ती भावार्थ बावतिजम घेवपाक सोदतात क्रिज्म घेवपाक सोदतात आनीक आमी जे डॉक्युमेंट्स तांकां पाठयल्यात तांणी आपलें एफिडेवीट केलां सिवील एफिडेवीट केलां की हांव म्हजेच कुशीन हो बावतिजम घेता म्हाका कोणेंच फोर्स करूंक ना हें सगलें सांगल्या उपरांत बिस्प साहेब रोजा दिता ओय तांकां बावतिजम दी तांकां क्रिज्म दी क्रिज्म खरेपणी फकत बिस्प साहेबाच्यान दिवपाक जाता पूण ह्या कारणाक जेन्ना कोणूय वाडलेलो बावतिजम घेवंक सोदता क्रिज्म घेवंक सोदता तेन्ना पादविगाराक बिस्प साहेब खेरीत परवानगी दिता खेरीत डेलिगेशन दिता ज्या डेलिगेशना वरवीं जें कितें बिस्प साहेब करता आनी बिस्प साहेबान करूंक जाय तें पादविगाराच्यान करूंक जाता तर हीच रीत आयज भाव भयणीनो आमचे फिरगोजेन जाता ह्या दोगांय नरेश आनी रोजलीन हांचे पासत आमी खेरीत भाशेन देवाक दिनवासुया आर्गां दिवया आनी आमच्या भावार्थाचो सांगात तांकांय दिवया तांकां भावार्थाचो सांगात दिवपाक तांची गॉड पेरंट्स जांकां तांणी वेंचून काडलेलीं आसात आनी जीं तांकां तांच्या भावार्थान आदार दितात तीं तांचे बराबर आसात तर आमी भाव भयणीनो आमच्या भावार्था वरवीं दुसऱ्यांक हे भाशेन जेजू दिता तेन्ना आमचो भावार्थ आयचो हो विशय वचात शुभ वर्तमान परगटात ह्या गवळीक वर्साचो विशय आमच्या ह्या फिरगोजेन आयज ताजो जाता तो आमकां दिसती पडटा तर आख्खें वर्सभर आनीक जायते असले सयेग आमकां मेळटले तर आमी आमच्या जिवितान भाव भयणीनो आमकां दिल्लो हो भावार्थ जिवया आमकां देवान ही कृपा दिल्या आनी आमकां हें देण दिलां तें मानून घेवया एकामेका पासत मागुया आनी हे पवित्र रितीन वांटो घेवया आतां बावतिजमाची आनी क्रिज्माची रीत जातली आमी सगलीं खेरीत भाशेन खतखत्यान देवा लागीं मागुया ह्या आमच्या दोगांय भावा आनी भयणां पासत ही रीत चलता आसतना आमी सगलीं उबी रावया नरेश रोजलीन मातशें मुखार येवची तांची गॉड पेरंट्स बराबर येतात तेंच्या ही रीत सुरू करच्या आदीं नरेश तशेंच रोजलिनाचें मन सोबेमाजार जाणा जावपाक हे प्रश्न तांकां नरेश तूं तुजेच कुशेन आयज हो पवित्र स्नान आनी क्रिस्ती प्रवेशाचें साक्रामेंत घेवंक आयला हे साक्रामेंत घेवपाक तुका खुशी आसा रोजलीन आयज हे क्रिस्ती प्रवेशाचे संस्कार घेवंक तूं तुजेच कुशेन हांगा आयला हे संस्कार घेवंक तुका खुशी आसा बावतिजमाक वापरतल्या उदकाचेर आमी पयलीं आशिर्वाद घालतले देवा तुझे ना दिसते पदवीन संस्काराच्या खुणा वरवीं तूं विजमितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दिवच्याक हें उदक तुवें तयार केलें देवा संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्रांची सोकोत उदकाक लाबशी करूंक
तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो. बुट्टेच्या उदकान नव्यान जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगुणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक ओरोम दिलोय. देवा, आब्रामाचे संस्थीक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरावन फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे पोरशेक पातकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो रूपकार केलोय. देवा, जुआवान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. त्याच तुज्या पुतान खुर्सार उमकळटना आपल्या कडवडांतलें रगता सयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगल्या परजांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बसतल्लो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर्व मेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरूं. त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवं आनी तुजो भुरगो जावन उठूं. हे नव्या बाळपणाचें भाग ताका फावो जावच्याक पवित्र आत्मो हें उदक तुज्या पुताचे कुरपेन भरूं. उदकाचे जोरिनो सर्वेस्पराक वाखाणात, वयर काडात ताचें नांव सासणाक ताका पोरखोंडात. भाव भयणीनो, हो पवित्र स्नान घेवंक हें उदक तयार जाल्लें आसा आनी आमच्या भावार्था वरवीं आमकां हें स्नान मेळटा. नरेश आनीक रोजलीन हो भावार्थ मानून घेतात. ह्या भावार्था वरवीं तांकां स्नान मेळटा. तांचे बराबर ताची पदून मदून आनी आमी सगळीं भावार्थान अखंड देखून ह्या वेळार हो आमचो भावार्थ आमी उचारतले आनी आमी आमच्या बावतिजमाच्यो भासावण्यो आतां नव्यान नवसरतले. तर सगळ्या भावार्थान आनीक विस्वासान आमी सांगुया. सैतानाक तुमी पाठ करतात, होय आमी पाठ करतात. आनी सगळ्या ताच्या कामांक तुमी पाठ करतात, होय आमी पाठ करतात. आनी सगळ्या ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. होय आमी पाठ करतात. सोरपदवेदार देवा बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी स्वत मानतात. होय आमी स्वत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मारेतावन जल्मलो. ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याचें बोगसणें आमकां दिलां तो सोर पदवीदार देव, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, आमा समेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बावतिजम घेवपाक दोगूय जाण उमेदवारां एक एकलो मुखार सरतलीं आनीक पदोन मदोन तांचेर आपले हात दवरतलीं. नरेश, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांव. रोजलीन, हांव तुका पवित्र स्नान दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव.
बाबडीनो नरेश आनी रोजली पवित्र स्नान घेवन क्रिस्ती भावार्थान भितर सरल्यान देखून आमी देवाक दिनवासुया आर्गां दिवया आनी तांचे पासून ह्या वेळार करीत भाशेन मागुया. आतां क्रिस्माची मागणी जातली, तर हे क्रिस्माची मागणेंत पवित्र आत्मो तांकां मेळचे पासत हात दवरणेचे मागणे आमी करतले आनी मागीर तांकां क्रिस्माचो साक्रामेंत फावो करतले. दोगूय जाण म्हणटाले मदून मदून लागीं मागता तुमचे हात तांच्या बुजाचेर दवरून. मोगाळ भाव भयणीनो, देवा आमच्या बापान पवित्र स्नाना वरवीं ह्या आपल्या चाकरांक सासणीक जिविताक जोल दिवन आपली भुरगीं केली. तांचेर आपल्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तांचो भावार्थ थीर करून आनी आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता सारकी तांकां मागूं म्हूण देवा लागीं आमी मागुया. हो इल्लोसो वेळ आमी सगलीं खतखत्यान ह्या आमच्या भावा आनी भयणी पासत मागुया. सोर पदवेदार देवा, आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान ह्या तुज्या चाकरांक पातकांतली सुटोवन तुवें पुनर्जल्म दिलाय. तुज्या पवित्र आत्म्याक तांचो शारोती करून पाठय. जाणवाय आनी गिन्यान, बुद्ध आनी गोठाय, समजणी आनी भक्ती तांकां लाभय आनी तुज्या भिरांतीन तांकां भर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां क्रिस्माची मागणी ह्या आमच्या भावाक आनी भयणीक जाता. नरेश, हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझी सवय आसूं. रोजलीन, हे मोर पवित्र आत्म्याच्या देण्याची शांती तुझी सवय आसूं. भाव भयणीनो, देव महान आनी देव पदवीदार आनी ह्या आमच्या भावाक नरेश आनी रोजलीन तांकां आयज तावन आमचे पवित्र सभेन आमी येवकार दिता आनी देवाक दिनवासून आमी एक ताळी पेटोवया. आतां आमचे बरोबर हे पवित्र मिसाचे भेटेन नरेश आनीक रोजलीन भाग घेतात आनीक पवित्र कुमन्यांव आयज पयलो कुमन्यांव आपलो आमच्या बरोबर हे मिसाचे भेटेन करतली. ह्या वेळार आमी सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. तांचे पासत तशेंच आख्खे पवित्र सभे पासत आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी अदीक करून आमच्या बिस्प साहेबान आनी विचलोल्या आदारी बिस्पान आपल्या जिविताचे देखी आनी मुन्यारीपणा वरवीं बरे गजालीची बियां पोरजेच्या जिवितांत वोपूंक तांकां देखीवंत पोरगोटणार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दया बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागुया. दया बाबा, ही मागुया. हालींच निवडून आयलोल्या नव्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सोत्या दिवंक धर्माच्या आदारान भेदभाव वो कसलोच ओतोर करिनासतना सगळीं आमी एक पोरजा म्हूण मानून घेवंक
तांकां काळजा मनाचो देवाचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाळ बाबा, ही मागणी आयक. आमी आमच्या वाड्यान जावं फिरगोजेंत वावुरतना सोगलीं एकवटान मोगान एकामेकाच्या दिरान बावार्थ गोट करून ल्हान कोन्या वरवीं ल्हान पावलां मारून निराशी जायनासतना ल्हान बियां पोरी सोर्गीचें देवाचें राज सोगल्यांक विस्तारुशी भुरगीं आमी जावंक बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाळ बाबा, ही मागणी आयक. आयज मिसाची मांडावळ कोत्तोल्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांनी बोलान आनी शोकतेन फिरगोजेचो वावर फुडें व्हरूंक देवाच्या मोगान चलतली पाटलावदारां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाळ बाबा, ही मागणी आयक. खेरीत भाशेन आयच्या दिसा क्रिस्त प्रवेशी संस्कार घेतलेल्या नरेश आनी रोजलीन तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तीं फावो ते परी क्रिस्ताचे साक्षी आनी गोवाय ह्या समाजान जावंक तांकां बोड आनी कृपा दी म्हूण मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आयक. दयाळ बाबा, ही मागणी आयक. सर्गीच्या बापा, तुजे मुखार आमी आतांच दवरल्या ती मागणी आनी आमी मागूंक नकळो तेंय तुजे काकलुतीन आनी दयेन आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. बेटवणे वेळार गीत घेवया. C38 पेज नंबर 44. C38. तुमकांच बाबा सोडलोचे विदा तुमकांच बाबा सोडलोचे तुझे सेगोताशे मोजे हाके मोजे पागे स्वीकार Nous amons pendant qu'on chocoba sanglant Dieu. Tum cans papa soy proche vida tu caetane. Tum cans papa soy proche तुझे से म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आमी आमच्या नाके पवित्रतेच्या देवाक सुवेस पोर मानून घे. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय
आनी ती संस्कारून आमच्या ओतम्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओतम्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेही सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान आमकां दिलो ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं आनी आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Surgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जोय जोय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय. उत्सर्गीत तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपूर गोटुया. सोम्याची जुवामी ओंडोकाना आनी एका शीतले पियेता. इतले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्लोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मरे देवाचे माये सांगा ती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्म दिता बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना जेजू आमचो सोडवंडार आमकां ताणें आपल्या बापाची भुरगीं केल्या आयज आमचे फिरगोजेन नरेश आनी रोजलीन ह्याच देवाच्या बापाची भुरगीं आमचे बरोबर तर तांचे बरोबर आमी सगळीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आमच्या बापाक आमी उलो मारुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ती आमचेर चडटी आनी कास थाडिना आसा पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो तुज्या एका चत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन
todos agi saloi sana puro dados caen viru echakatmo Jesus tuja povitnava sake budu songit koi sorut na nache porque uto panakena dolce noci toplona na utoce Jesus, maka ke klots to bor vaso, udon, maka ke klots to bor naro, tu kar, so ke klots poto, polo, tu punto la cosa, tu nasacho. Jesus, qui te portavo por tus ojos, ne chapuriza no so, lloran mi cuando no so, sur que lo ponis sana sana. Jesus, I'm so good sorga raja satu, I'm so santos ya sara, I'm wabi kuena boiku suka, Jesus ver pogo nirvisasa. Jesus, uglas corin sana tus ojos, son tus aron boca kitno, juntos allí saloi sana puro, dados caen viru echakatmo. Żartuję? प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा
ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय ह्या आमी मागता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. बसूया. आयज साद्या काळाचो 11वो आयतार. आयची मिसाची मांडावळ केल्ल्या आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यांक आमचे दिनवास देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक नरेश आनी रोजलीन हांणी क्रिस्ती भावार्थान प्रवेश केला. तांकां आमची शाबासकी आनी आमची तांकां परबीं. नरेश आनी रोजलीन कॉंग्रेच्युलेशन आनी गॉड ब्लेस यू. आनी तुमचें जिवीत आतां क्रिस्ती जिवीत दुसऱ्यांक मानता तसलें आनी दुसऱ्यांक जेजू दिता तसलें जावं. जेजूचे गोवाय तुमी जावंक पावूं आनी तुमचे वरवीं आनीक जायते जाणांनी जेजूक मानून घेवं. गेल्ल्या आयताराक इगोर्जेन दान जालें 15,270 रुपया. येता तो आयतार साद्या काळाचो 12वो आयतार. पयले आमी 6:30 वाजता आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल मांडावळ करतली. 8 वाजता दुसरे मीस सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक. 9:30 वाजता दोतोनच्या भुरग्यांचे मीस आनी त्या उपरांत दोतोन. भोव पवित्र संस्काराची बोजोण आतां तावन चोत्रायदोरची बुधवारा दिसाक सांजेर 7 वाजता जातली. 7 ते 8 वाजता 1 वर. आनी शुक्रारा दीस सकाळचे 6:30 वाजता मिसा पयली त्या उपरांत मीस जातलें. तशेंच आयताराचें ऑब्लिगेशन मिसा सोनवारा दीस इगोर्जेन सांजेर 6 वाजता आनी दाबोलीं कॉपेलान 6:30 वाजता. ह्या सुमारान खेरीत मिसा 21 तारखेर फिलोमेना मास्करनेस हिच्या ओत्म्याक पयल्या वर्साचें मीस जातलें. समुदायाच्यो जमाती 16वेर पोलीस फॅमिली समुदाय नाकेली आल्मिरो रॉड्रिगीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. 19वेर 19 जून सेंट फ्रांसीस दे आसिसी समुदाय इग्रेजा 1 आनी इग्रेजा 2 आंतोनेत नुनीस हांच्या घरान सांजेर 6 वाजता. फाल्यां 17 तारीख आनीक आमच्या नव्या वेंचून काडलेल्या आदारी बिस्प साहेबाची एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन जाता. ओल्ड गोवा से कॅथेड्रल हांगासर सांजेर 3:30 वाजता. खेरीत भाशेन आमी सगलीं ताचे पासत मागुया आनी आमची गोंयची पवित्र सभा आनीक नेटान फुडें व्हरूंक आमच्या ह्या गोवंड्यांक देवान भरपूर आशिर्वाद दिवंक मागुया. जे कोणें आपलीं नांवां दिल्लीं आसात तांणी जीं कोण बसीन येवपाचीं आसात तांणी बसीन येवचें. आनीक हाचे मांडावळ आमच्या फिरगोज गोवंडीक सभेच्या वांगड्यांनी केल्ली आसा. ती सांगतात ते भाशेन तुमी चलचें. भाव भयणीनो, आमी सायबीण मांयची जायती भक्ती करता. फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन टू मदर मेरी हें एक देवसांव आनी आमचे फिरगोचेन आमी सुरू करता. इन रिपेरेशन फॉर सिन्स अगेन्स्ट हर इमॅक्युलेट हार्ट वीच वॉज रिक्वेस्टेड बाय वर्जन मेरी एट फातिमा. By observing this devotion, confession, Holy Communion and Rosary and 15 minutes meditating on the mysteries, we seek forgiveness. 6 तारखेर तावन म्हणल्यार जुलायाच्या पयल्या सोनवारा तावन सकाळीं 6:30 वाजता हें देवसावन जातलें आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. जी कोण ह्या जोम्यान फर्स्ट सॅटर्डे डिवोशन टू मदर मेरी ह्या जोम्यान भितर सरूंक सोदतात, तुमची नांवां सावियोला फेर्नांडीस वो सुझी रॉड्रिगीस हांचे लागीं दिवचीं. हीं फॉर्म्सूय तेमी तयार केल्लीं आसात. तीं मोदें इगोर्जेच्या जे मेज आसात ताचेर दवरलेलीं आसात. तीं तुमी भरूं येता. आनीक सावियोला नाजाल्यार सुजी नाजाल्यार आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान तुमी तें दिवं येता. इगोर्जेक तुमचें दान एका बऱ्या देखणारान 25,000 दिल्यात. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. सांगलां तशें थियोलॉजीचे बुक्स आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान आसात. तुमकां कोणाक जाय तांणी ते वाचचे घेवचे आनीक थियोलॉजी आमचें देवशास्त्र क्रिस्ती धर्माचें कशे भाशेन आसा हाची म्हायती घेवची. तशेंच आतां वेगवेगळे कोर्स आमच्यो डायसिजन सेंटर्स घडोवन हाडटा. तातूंत तुमकां कोणाकूय भाग घेवपाची खुशी आसा जाल्यार आमकां कळोवचें
आमी तुमकां पाठोवपाक सगळी बंदोबस्त करतले. कळवणी डॉक्टर आल्वा डायग्नोस्टीक सेंटर कळोवंक लायता. फ्री ब्लड टेस्ट कॅम्प जातलो 16 जुनाची म्हणल्यार आयज विलेज पंचायत चिकाली 7 वाजता ते 11 वाजता. हाच्यो डिटेल्स नोटीस बोर्डार घातलेली आसा. हाचोय तुमी फायदो काडचो. भाव भयणीनो 24 तारखेर सांज जुवांवाची परब सकाळी मीस 7 वाजता जातलें. परबीचे मीस सगल्यांनी आमी जाता ते भाशेन ह्या मिसान वांटो घेवया. आनी त्या उपरांत आमचें कल्चरल सेलेब्रेशन आमच्या गोंयांत आमी मनयता. आमचेय फिरगोजेन आमची फिरगोजेची तरणाटी हो आमकां सयेक दिवचे पासत आमच्या फिरगोजेच्या आंगणान हो कार्यक्रम घडोवन हाडटात. ताकाय तुमी भाग घेवचो. आमच्या समुदायांनी आनी सेक्टरांनी जे कार्यक्रम करपाचे आसात ते PPCच्या मेंबरांक सांगलेले आसात. मागता सगल्यांनी तुमच्या PPCच्या मेंबरां लागीं संपर्क सादचो आनी तुमचो सहकार तांकां दिवचो. तर ही समारंभणी एक बेस्ती कॉमर्शियल न्हय पूण आमची संस्कृतीक समारंभणी त्या पासत जाता ते भाशेन आमी सगल्यांनी तातूंत भाग घेवया. आनीक ही समारंभणी करूंक जितलोय आदार आमच्या तरणाट्यांक जाय जावं दुडवांचो आदार वो तुमच्या कार्यक्रमाचो आदार वो वेगवेगळी तरेची कॉम्पिटिशन्स दवरलेली आसात. वेगवेगळे तरेचे इव्हेंट्स दवरलेले आसात. तातूंत सगल्यांनी तुमी भाग घेवचो ही आमची विनंती तुमकां. सगळीं उबी रावया. अखेरीत आशिर्वाद पवित्र स्नानाचो आनी क्रिस्माचो आमी आमच्या भावा नरेश आनी भयणी रोजलिना बराबर घेतल्या. इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी एकामेका पासत मागुया आनी तुमचीच मागणी आनीक एक पावटी देवा मुखार दवरात. आयज इंटरनॅशनल फादर्स डे. सगल्या आमच्या बापायांक खेरीत भाशेन हॅपी फादर्स डे. आनी सगल्या आमच्या बापायांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक. ओगेपणी सगलें आपलें काम ते करतात. जायते पावटी कोणाक खबर ना तसले त्रास काडटात. जायते पावटी कडेन ते चुकलेलेय बीन आसात. जाल्यार ह्या आमच्या सगल्या बापायां पासत आयच्या दिसाक आमी मागुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात. दर एका आशिर्वादाक आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावं दी. देवा आमच्या बापान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान तुमकां आपलीं भुरगीं केल्यान तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी आपल्या मोगान तुमकां सांबाळूं. जेजू क्रिस्तान देवाच्या पुतान स्वताचो आत्मो पवित्र सभेन रावतलो म्हूण भासायला. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी खरो भावार तुचारूंक आपले सोक्तेन तुमकां बळ दिवं. पवित्र आत्म्यान शिसांची काळजां आपल्या मोगाच्या उज्यान पेटयली. तो तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमकां एकवटान सांबाळूं आनी विघ्ना विणे देवाच्या राज्याच्या संतोषाक तुमकां पावोवूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान जेजूचे गोवाय ह्या समाजान जावंक तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95. F21. Aicoleu tracea svaga, sau sara amigo tumsa, civitace unia posna, sau sara amigo tumsa, encamola arriba vata, sonas cori Krista. He